जमल्या सुमीस देवाजना काळजा मोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटेता वर्गा बलिदान वंदन दे बापा सृष्टी करणारा सारख्या तुझ्या सोबयल्या मानता तुझी उपकार सर्पण करता नमस्कार देव तू उरतोस पदवेदार जमल्या सोमेश देवासना काळजा मोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटयता वर्गा बलिदान. मोगाचेनो ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया देवादीन रोनाल्ड DF डिसोजा बोंदेल तशेंच देवादीन अँथनी मेंडोन्सा साम बस्त्या वडो ह्या आत्म्यांक देव सासणाचें जिवीत दिवन दी म्हणून मागता आसतना देवाकर गांदिवंक तशेंच अशी ससाय मागोवंक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार आमी आसाव. आमची अर्गां आमची तेसवां ताच्या पांयां तळा दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. वर्सां मदल्या 18व्या आयताराची लितुर्जी आमी चलयता. देव आमकां हर एकल्याक ताच्या राजांत वांटून घेवचे तसले व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत आमी पेल्या खातीर जिवंक आसा. कितें आमी पेल्याक कुमो करता तें मात्र आमकां उपकारा पडटा म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता. देवान आमचेर आशिर्वादा वतल्यान त्या पासून देवाक अर्गां दिता आसतना देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत पेल्याच्या बरेपणा खातीर करसूंक जाय आसली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी आदारल्या सोर पातकां खातीर सोम्याचें मोगसाणें मागोवन नितळ काळजांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवा सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, कृष्णा काकूत कर, कृष्णा काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया सखी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्त
ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या सोर गरजा बसत मागया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुंच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुंच सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभो चलयता सासनाच्या सासनार इसाइया प्रवतीच्या पुस्तकांतले वाचप सुरेस्पर असे म्हणटा तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नासता दाका सोरो आणि दूध विकती घेया वर्षान दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही जोड कित्याक उगडायतात सत्रेन म्हजें ऐका आनी बरें कान तुमकां मेळटलें आनी पाकवण्णां खावण तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन ऐका आनी म्हजेशी येया ऐका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणी करार करतलो देवाचें उतार हें तुझे हात सोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय सुमी दयाळांनी काकुलता सुस्नी कायनांनी प्रिती मोगान बोललो सोमेस्तांग सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कानमोळायेन बोललो तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय सोमेस रसनाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सकता वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय तुजे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय Alleluia gaviam
सौम्या करसिया ताचा पवित्र नावात उगडी घुसाऱ्या Alleluia गाव्या सौम्या करसिया ताचा पवित्र नावात उगडी घुसाऱ्या उंडिया वरवीं मात मोनीस जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता Alleluia गाव्या सौम्या करसिया ताचा पवित्र नावात उगडी घुसाऱ्या Alleluia गाव्या सौम्या करसिया ताचा पवित्र नावात उगडी घुसाऱ्या सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू तांचो भायर सरलो आनी एका दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली सांज जावन येतना ताचे शिश्य ताचे सरशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक दांड सोड हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी पूण जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाड दिया आनी लोकांक तणार बसोवन ताणें ताकीद दिली उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातींक घेतल्यो सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोण शिसांक दिले शिसांनी लोकांक वांटले सुमेस जेवन दादोशी जाले उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता भाग्यवंत कुर्सातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कोरोना पिडेनमती मार्चाच्या 22 तारखेतावन लॉकडावन आरंभ जालें त्या उपरांत मुखले साबार दीस लोकांक घरांतावन भायर येवंक ना कामाक वचोंक ना अशें लोक कस्ताक सांपडलो साबारांक पोटाक खावंक कांयच ना जालें साबारांक पिडेक वखात मेळना जालें आनी त्या वेळार उरल्या लोकांन कितें केलें ते सांगाता मेळ्ळे एकामेकाक आदार दिवंक प्रयत्न केलो एकामेकाच्या गरजांक पावले एकामेकाच्या घरा वचून कोणाक कांय तरी उणें पडलां तें थोड्या मापानपणी दिवच्याक प्रयत्न केलें आमच्याच हॉस्पिटल फिरगजेच्या परिसरांत आमच्या बऱ्या मनाचे मनीस घरांनी गेले तांदूळ तेल पीठ दाळ आनी इतर वरवीं तशेंच गरजेक आसल्यांक वखदाक पयशे अशें तांणी दिलें आनी अशें तांणी तांच्या थांकी प्रमाणे गरजेवंतांक कुमो केली आमच्या सगळ्या मंगळूर दियेसीजेन साबार फिरगच्या मुखांत साबार संघ संस्थां मुखांत साबार बऱ्या मनाच्या दानी मुखांत 1,73,392 रुपीस 1,83,00,000
73,392 रुपये दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक वांटलें. हें कशें जालें? कशें इतलें बरें मन दाखोवंक साद जालें? फकत एकल्या मनशाचेर आमी दवरल्या त्या भावार्थार लागून, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा पुंजावन दवरची पवित्र सभा न्हय, ती पेल्याक वांटची ती पवित्र सभा. जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरलेलो आमचो लोक पेल्याच्या गरजांक पावता, आनी पेल्याच्या गरजांक पावुरलें तें घडीत आतां हांवें तुमकां सांगलें ताचें की व्हरतें उदाहरण आमकां नाका. आयचे देवाचें उतार आमकां कितें सांगता? आमी जेजूच्या वांटून घेवच्या त्या पवित्र सभेचे सांदेश आयजय. जेजून आमकां दिल्ली ती पवित्र सभा वांटून घेवची पवित्र सभा न्हय, पुंजावन दवरची पवित्र सभा. आज देवाचें उतार आमी तसले व्यक्ती जावच्याक देवान आमकां कितें दिलां तें बऱ्या मनान पेल्या लागीं वांटून घेवच्याक आपोवणें दिता. आयचे पयलें वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकांतलें. बाबिलोनांत बंदडेक सांपडलेलो गुलामपणान कश्टसो लोक बुकेन वळवळटा. तांचे थंय मानसीक बूक आसली, कित्याक तांचें म्हणलें कितेंच नासलें. तांचे थंय आत्मीक बूक आसली, कित्याक देवान तांकां सांडलागी म्हणली ती एक कंत तांकां आसली. तांचे थंय कुडीक बूक आसली, कित्याक तांकां जाय जाल्लें खावंक नासलें. आनी असल्या वेळार देव इसाया प्रवाद्या मुखांत्र तांकां धैर्य दिता आनी बुजवण दिता. देवान ह्या इस्रायल परचेक दूद आनी मोव वाळच्या त्या फळादेक गांवांत काना शारांत कानान गांवांत तांकां वस्ती करूंक दिल्लें. पूण ह्या इस्रायल परचेन कितें केलें? तांच्या स्वार्थाक लागून पुंजावंक आराम केलें. देवाक तांणी सांडलो. देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोवच्या बदलाक देवाच्या उपादेशा विरोध गेले, आनी असो परिणाम जावन कितें जालें? ती बाबिलोनाच्या गुलामपणान सांपडलीं. आनी ह्या वेळार देव तांकां म्हणटा भियेनाकात, परतून फाटी येया. तुमकां दादोशी पियोवंक हांव दितलो, तुमकां दादोशी खावंक हांव दितलो, तुमचें जिवीत नंदन हांव करतलो, फाटी येया म्हणून इसाया प्रवाद्या मुखांत्र देव तांकां आपयता. आयचो किर्तनकार कितें म्हणटा? तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. कोण देवा लागीं वेता, देवाची ससाय मागता, देवाच्या त्या शेगुणांनी प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताच्या मावल्यांनी तो जियेता, ताच्या जिवितांत उणें पडचें ना, आनी तो मनीस पेल्याक कुमो करूंक की फाटी सरचो ना. आयचो किर्तनकार वो आपुरबायेच्या उतरांनी देवाची ती उदारपणाची महिमा वाकणटा. देव आमचो उदार, देव आमचो स्वस्तीक, देव आमचो काकुळदार. देखून देवा सरशी आमी गेल्ल्या वेळार आमची सर तराची तान बुक थांबता म्हणून आयचो किर्तनकार आमकां सांगता. आयचो वांजेल आमी आयकलो सामात्यवाच्या सुवार्थेंतली ती उतरां. जेजू 5,000 जाणांक दादल्यांक आयचे निमाणे वांजेलांत निमाणे वाक्य आमी आयकलें जाल्यार भुरगीं आनी स्त्रियो सोडून जे उरले दादले मनीसच 5,000 जातात. म्हळ्यार 5,000 जगांनी सबार संख्यान लोक चड आसलो. आनी हें व्हरतें अजाप कशें जालें? आमी सगळो वांचेल चीत दिवन परतून आयकलो जाल्यार थंयसर एक भुरगो तो आपणा लागीं आसलें शिसांक दिता. सांजो हांवचो वांचेल आमी उक्त करून वाचलो जाल्यार 6वो अध्याय वळेर 8 थंयसर तो भुरगो आपणा लागीं आसलें तो शिसांक दिता. हे 5,000 जाणांक जेजून असर्यां कर्ण उंडो दिल्लें, ह्या जे वाडल्लें तें घडीत सौगी वांजेलिस्ट आमकां सांगतात. सा मातेव, सा मार्क, सा लूक आनी सा जोआंव. सांजूआंवच्या वांजेलांत इल्ली सडीत माहेत आमकां मेळटा. एक भुरग्या कडेन ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो, आनी तो मोगान उदारपणान शिसांक दिता. जेजू सांगा बोवारी आसले ते शीस आपोस्तल ते वगत बसतात की ना. फिलीप म्हणटा इतल्या जाणांक आतां आमी कशें वाडचें? म्हळ्यार तो चिंता. ताचें थंय एक बरें मन आसलें, इतल्या जाणांक आमी कशें वाडचें म्हणून जेजू लागीं तो विचारता. ताका आशा आसली ह्या लोकांक कितें पडी करया म्हणून. आनी ताचे उपरांत आंद्रे तो सोदता.
तो चिंता मात नाही सोदता आणि तो ह्या भुरग्याशी वेत आसतना भुरग्या कडेन उंडे आसात. जेजू कडेन तो सांगता 5 उंडे आणि 2 मासल्यो आसात. पळया हांगासर सांगता तो भुरगो फिलिपू आंद्रे आणि तांचे सांगता जेजू. जेजू म्हणटा ते उंडे हांगासर हाडा, त्यो मासल्यो हांगासर हाडा आणि जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता आणि ते आशिर्वाद घाल्ले वांटूंक सांगता आणि हे उरलेशीच आपोस्तल लोकांक बरें करून बसयतात. तांचे तांकी प्रमाणे ते करतात आणि अशें एक वर्तें अजाप अपुरबायेचें अजाप करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूची शिकवण आमी समाची दिवन समजून घेतल्यार मातेवाच्या वांचेलांत 6व्या अध्यायांत जेजू कितें म्हणटा, तूं पेल्याक दिता आसतना कोणायकी कळनातल्या बरी दी आनी थें पळयल्लो तुजो देव तुका आशिर्वाद दितलो. मातेवाचो वांजेल 6 अध्यायांत 17 वाक्यांत जेजू कितें म्हणटा, ह्या संवसारांत तूं पुंजावंक वचनाका, कित्याक तुवें पुंजायलें तें नास जातलें. ताच्या उपरांत 10व्या अध्यायांत 40 आनी 2 वाक्यां जेजू म्हणटा, एक कोप शेळें उदक तुमी म्हज्या पाटलावदारांक दिलें जाल्यार री ताचो प्रतिफळ चुकाचो ना. आनी ताचें की वर्तें जेजून सांगलें मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत वळेर 40, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आनी अशें जेजू आपल्या शिसांक आपल्या पाटलावदारांक पेल्याच्या गरजांक पावतात असलें आपणाकच मोडतात असलें जिवीत जियोंक आपणे दिता. सुरविली पवित्र सभा आमी पळयता. दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत जेजूचे पाटलावदारी सांगता मेळ्ळे, एका मनाचे आनी एका काळजाचे ते जाल्ले, तांचे लागीं कितें आसा तांणी तें वांटून घेतलें. देवाक तांणी अर्गां दिली, एकामेकाच्या गरजांक ती पावली आनी संतोशान जियेलीं. कितल्या अपुरबायेचें जिवीत तांचें. आनी तसल्या त्या संतोशाच्या शांती समाधानाच्या जिविताक देव आमकां आपयता. तर आयच्या ह्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां मेळचो संदेश कितें? पयल्यान पयलें आमी बरे मनाचे व्यक्ती जायचे. पळया जेजू थंयसर त्या लोकांक पळयत आसतना ताचें काळीज बिरमोतेन कळवळ्ळें. त्या लोकांक पळोवन बिरमोतेन जेजू भरता. आमकांय पेल्याचे कस पळयतना ते बिरमोतेचें काळीज आसा जाय. जेन्ना आमचें थंय बरें मन आसा त्या वेळा मात्र लोकांचे कस्त आमकां कळीत जाता. देखून आमचें थंय पयल्यान पयलें आसा जाय तें बरें मन. दुसऱ्यान आमची ती उतरां पेल्याक बरेंपण हाडटात आसली, पेल्याक बरें करतात आसली. आमकां करणी आनी थोडे फावटी कांय करूंक जायना जावंक पुरो, पूण बरें करतल्यांक आमी पाठिंबो दिलो जाल्यार आमच्या बऱ्या उतरां मुखांत उत्तेजन आमी दिलें जाल्यार तीं थोडे फावटी भोव उपकाराचें पडटा. तिसऱ्यान करण्यांनी आमी बरें मन दाखोवचें. पळय आयच्या वांजेलांत तो भुरगो आपलें बरें मन दाखोवन ताचे लागीं कितें आसा तो दिता. एक भुरगो तो अस्कत व्यक्ती समाजींत ल्हानसो भुरगो म्हणटा आमी, ताका ताचें म्हणलें एक व्यक्तित्व तें फुलोवन येवंक ना आनी तो अस्कत म्हणून आमी म्हणटा. आनी तो भुरगो अस्कत आसलो आपणा लागीं आसलें तो दिता. पळया तसलें बरें मन आमचें तें आमचे लागीं दिवंक मस्तू ना जावंक पुरो, पूण देवान आमकां दिलां थालेंतां, देवान आमकां दिला तो वेळ, देवान आमकां थोडी संपूर्ण दिलां जावंक पुरो, पूण कितें पेल्या खातीर वापरूंक आमकां साध्य आसा तें बरें करूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार खंडीत जावन आमी वांटून घेवच्या जेजूच्या पवित्र सभेचे संदेश जातले. हांव एक फावटी एकलो तरणाटो तो आपलें काम संपोवन घरा वता आसतना एक धाकटें भुरगें वाटेर बसून भीक मागतालें. त्या भुरग्याक पळोवन कांयच करनासतना तो घरा गेलो आनी घरा गेल्या उपरांत ताका इंच पिंतूर ह्या भुरग्याचें आनी ताका एका तराची इराराय जाली आनी तो न्हिदलो आनी न्हिदेंत स्वप्नांत ताका देव दिश्टीक पडलो आनी देवाक तो परपुरलो, देवा असं कित्याक तुवें ह्या भुरग्याक केलाय? आनी देव ताका म्हणालो, पुता त्या भुरग्या खातीर हांवें तुका रचलां, पूण तुवें कितेंच करूंक नाय. तुका हांवें दिल्लें ताचे लागीं इल्लें वांटून घेतलें जाल्यार आज तें बुकेन नित्य ना आसलें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां मस्त करूंक जायना जावंक पुरो, पूण ल्हान ल्हान संगते मुखांत आमचें बरें मन दाखोवंक, बरीं उतरां उलोवन, बऱ्यो करण्यो करून आमी जेजूचे खरें पाटलावदारी
जावंक आयच्या देवाचे उतार आमकां आपोवणें दिता तर हें आपोवणें आमी स्विकार करया आमचें हांव कितें बरें करूंक साध्य आसा तें करूंक करया आमकां कितें देवान दिलां तें वांटून घेवन आमचें जिवीत अर्था बरीत फळां बरीत करया असलें जिवीत जियोवच्याक गरज आसा ती करपाक तसो जेजू आमकां दिव म्हणून मागया. उबे रावया. त्रियेक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारुया. सतमंथा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर संभवलो अंकवा मर्यादा हांव जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवन जालो सर्गांत सोडलो स पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय थांजव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मुक्साने कुडीचें जिवन पोवन सस्नाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा ताच्या पुता जेजून आमकां सांगलां मागा तुमी घेतल्यात म्हूण तर ह्या वेळार आमची सोर प्रार्थना ताच्या पांयां तळा दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसा पापा फ्रांसिसा पासत सोर गवळी बापा पासत सोर धार्मीक मुखेल्या पासत तांच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या परचेक तांणी शाणेपणान मार्गदर्शन दिवच्याक एक बरी वांटून घेवची पवित्र सभा रुपीत करच्याक तांकां जाय आसली पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता संवसारभर आसच्या सोर राजकारभाऱ्यां पासत तांकां दिल्ली ती जबाबदारी तांणी बऱ्या तरान लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर कितें सर्व करूंक आसा तें करच्याक बरें मन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ प्रतीक जावन कोरोना पिड्यांतले आमकां तूं निवार आमच्या फिरगजेच्या गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याक बरी भलायकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तांकां बरी भलायकी दी शेगुणांनी तांकां वाडोवंक जाय आसली आशिर्वादां तूं दी आमच्या तरणाट्यांक बऱ्या फुडाराक तूं पावय सर वायट सालींतलें वेळ विपाडकरच्या संतलींतलें तांकां पयस दवर आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सोर वावराड्यांक तांचो दिसपरतो वावर बऱ्या तरान करूंक आदार दी आमच्या कृशीचेर तुजें बेसांव घाल आमच्या जानवरांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आमकां जाय पुरतो पावस दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी पावसा वेळार गडगड्या झगड्यांतलें वाऱ्या वादळांतलें आमकां तूं निवार आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायस्त आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी प्रत्येक जावन तुजे लागीं मागता ह्या कोरोना पिडेद्वारी कस्ताक सांपडल्या हर एकल्या पासत तुजी खाकूळ तूं आमचेर तूं दाखय ह्या कोरोना पिड्यांतले आमकां सुडका दी ह्या पिडेक बेगीनच वोकात लाबून संवसारार शांती समाधान रास करीशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे लागीं मागणें विचारल्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. सबार आनी विविध गरजां खातीर मागणें विचारलां सबार पिडेस्तां आसात आमच्या फिरगस कुटुंबांतली आमच्याच मोगाची ह्या सर्वांक मोगाळा बापा बरी भलायकी दी तशेंच सबार गरजां खातीर सबार आनी मागणें विचारलां ह्या सर्वांक तुज्या पांयां तळा दवरता तांच्या गरजांक तूं पाव तांच्या मोतीक समाधान दी तांच्या कश्टांतलें सुडका जोडूंक कितें सर गरज आसा तें तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची सर प्रार्थना व्हडा कलतेपणान तुज्या पांयां तळा दवरली ती तूं मानून घे आमी कितें आशेता तें तुज्या खाकुळतेन आमकां तूं फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. संतोष बरितायच्या वरत्या दिसा ताणे को देवून आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करी बापा स्वीकार तूं करी बापा उडो गोवाचो वायंदा
मुगाळ बाबा भयणीनो, मुझे आनी तुमचे हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या निके भोवी सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारे मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गीं तुका जय जय. पूण सर्गीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीच्या बांजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gut purgatoria. तुझ्या Kusani puna jivan puna vargi. Tuve amka sodailai somia. So saracha sod vondara. Amchi sod vonga. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुजेतीचो पती भाग्यवंत दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुजे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां शिकयले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तेरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय निरास चलयताय सासनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सोम्या तूं आमी जे भितर आमच्या म्हाका फावना पूण श्रोत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुजे मुखार हांव सरपडटां तुका आराधन करता. म्हजी अर्गां होगळाप दिन वासनी काळजांत हांव तुका भेटयतां. कितें व्हरतें भाग म्हजें सोम्या तुका सर्गा संवसाराच्या दनयाक म्हज्या काळजांत घेवचें. सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव म्हूण तुजे लागीं परता. कित्याक तुजे बिणे हांव जियोंक शकना. म्हज्या जिवितांत कितेंय आसा तें तुवें दिल्लें उदार देणें जावन आसा. भोव मोगाळा जेजू, आयच्या दिसा तुका पवित्र येवकारिस्ता मुखांत सेवन तुजे थंय एक जावचें भाग तुवें म्हाका दिलाय. त्या पासो तुका हांव वर्गां दितां. पूण सबारांक मोगाळा जेजू, ह्या कोरोना पिडये निमती तुका येवकारिस्ता मुखांत्र रूप काळजांत घेवंक साध्य जालां. तांचे पासो ती आमी मागतांव. तांकां तुजो दैवीक अनुभव दी. तांचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां तुज्या सक्तेन तुंबर. भोव मोगाळा जेजू, आमी हर एकल्यांनी तुवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन समकोन 4 दिसांचें संवसारी जिवीत अर्थाबरीत फळाबरीत माया मोगाचें जावन बदलूंक आमकां तुजी दैवीक जाणवाय दी. जल्माल्या घडयेतावन ह्या घडयेपणासर तुवें आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर भोव मोगाळा जेजू तुका जावं वर्गां, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायन भरलाय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सोकाक आमकां पावय. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Bagim kursa chikko veni varam kam chidivam jans manantli babaji.